आमी फाल्यां परवानगी दिवपाक तयार आसात। मात रेंव काडप्यांचो मुद्दो उच्च न्यायालयान तशेंच एनजीटीन आसा। आमी एनजीटीच्या आदेशा बगर तांकां परवाने दिवपाक शकना म्हण मुखेलमंत्री सावंतान म्हळां। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। तुमच्या डिपार्टमेंटाक वता एक म्हणजे होम आणि मायन्स सँड एक्सट्रॅक्शनाचो इशू आणि जेणे करून आमी पयलीं काल कसले दवरलेले जाला ते सो लोकां खातीर ह्यो इशू आयज मेरेन सॉल्व जायना। आयज मेरेन तुमी पळय हायकोर्टान कशें आसा सांगता हांव आमी लायसन्स दिवपाक फाल्यां तयार आसा म्हणटा तशें पण मॅटर इज इन हायकोर्ट आनी मॅटर इज इन एनजीटी। ह्या एनजीटीन मॅटर आसल्या कारणान तांच्यांनी आमकां रिपोर्ट कर म्हटला NCIMI कडून। तो रिपोर्ट बी 2 सीझन करचे पडटा, एक न्ही, एक कंप्लीट जालो। वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीझन। आमी एनजीटीच्या इन्स्ट्रक्शना शिवाय तांकां लायसन्स दिवंक शकना। सरकाराचोय खूब मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू बुडटा, तो जर दिल्लो जाल्यार सरकाराक खूब मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू येता। म्हाकाय पडटा, कारण एक म्हणजे ते लोकांचे उदरनिर्वाहाचें साधनय आसा, दुसरें सरकाराचो रेव्हेन्यूय बुडटा। ताच्या खातीर सरकार जे आतां फक्त थोडे कडेन जे दिवपाक शक्य आसा हांवें एक्सपेडायट करपा लायला। इवन दो तेंची आतां EC बीन जी आसली पळय ती सुद्दां कलेक्टराक आमी अपडेट करून दवर म्हटलां, जेणे करून ज्या जाग्यार दिवप शक्य थंयसर आमी दितले।